इतिहासाचें पयलें पुस्तक. लोस्कोरीक आनी नागरीक मांडावळ. चॅप्टर 27. ही आसा इस्रायलाच्या घराण्याची, हजारांच्या आनी शंबरांच्या फुडाऱ्यांची आनी तांच्या अधिकाऱ्यांची वळेरी. आख्खें वरसभर म्हयन्याच्या म्हयन्याक येता वेत्या जम्यांक लागू जातल्या वस्तूंनी ते राजाची सेवा कोत्ताले. दर एका जम्यांत 24,000 मनीस आसले. जाशोब्या, जाबिदियेलाचो पूत, पयल्या जम्याचो फुडारी आसलो आनी तो पयल्या म्हयन्याचो कारभार पळयतालो. ताच्या जम्यांत 24,000 मनीस आसले. जाशोब्या पेरेजाचे पिळगेंतलो एक वांगडी पयल्या म्हयन्याची जबाबदारी आसलोल्या फौजेच्या अधिकाऱ्यांचो मुखेली आसलो. अहोहीत कुलयेचो धोदाय दुसऱ्या म्हयन्यांत दुसऱ्या जम्याचो कारभारी आसलो. धोदायाच्या जम्यांत 24,000 मनीस आसले. हिकलोत ताच्या जम्याचो मुखेल अधिकारी आसलो. तिसऱ्या म्हयन्यांत तिसऱ्या विभागांत कारभारी मुखेल याज्ञीक जेहोयदाचो पूत बेनाया आसलो. ताच्या विभागांत 24,000 मनीस आसले. हो जावन आसलो तो बेनाया. तिसां मोदें आनी तिसां वयर पदवेदार आसलो, पूण ताचो पूत आमिजाबाद ताच्या जम्याचो मुखेली आसलो. चवथ्या म्हयन्यांत चवथो फुडारी आसाहेल आसलो. तो जोआबाचो भाव आसलो. ताच्या विभागांत 24,000 मनीस आसले. ताचे उपरांत ताचो पूत जेबाद्या अधिकारी आसलो. पांचवो मुखेली पांचव्या म्हयन्याचो शामूत आसलो. तो झेराचे पिळगेचो. ताच्या विभागांत 24,000 मनीस आसले. सव्या म्हयन्यांत सवो फुडारी तेकवा शारांतल्या इकेशाचो पूत इरा. ताच्या विभागांत 24,000 मनीस आसले. सातव्या म्हयन्यांत सातवो फुडारी म्हळ्यार हेलेज. तो पेलोनितकार आसलो आनी एफ्रायमांचे पिळगेंतलो. ताच्या विभागांत 24,000 मनीस आसले. आठव्या म्हयन्यांत आठवो फुडारी म्हळ्यार सिबेकाय. तो हुशा हांगाचो आनी झेराच्या कुटुंबांतलो. ताच्या विभागांत 24,000 मनीस आसले. नवव्या म्हयन्यांत नवो फुडारी आसलो तो अबिएझर. तो अनाथोनांत आसलोल्या बेंजामिनांतल्या कुटुंबांतलो. ताच्या विभागांत 24,000 मनीस आसले. धाव्या म्हयन्यांत धावो फुडारी आसलो तो महाराय. तो नेतोफा हांगाचो आसलो आनी झेराचे पिळगेंतलो. ताच्या विभागांत 24,000 मनीस आसले. इकराव्या म्हयन्यांत इकरावो फुडारी आसलो तो बेनाया. तो एफ्रायमाच्या पिराथोम हांगाचो आसलो. ताच्या विभागांत 24,000 मनीस आसले. बाराव्या म्हयन्यांत बारावो फुडारी आसलो तो हेल्दाय. तो नेतोफा हांगाचो आनी ओथिनियेलाचो कुटुंबांतलो. ताच्या विभागांत 24,000 मनीस आसले. कुळांच्या फुडाऱ्यांची वळेरी. हे मनीस इस्रायलाच्या कुळांचे फुडारी आसले. जिक्रीचो पूत एलिएजार, रुबेनितांचो फुडारी, माकाचो पूत शेफातिया, सिमियोनितांचो फुडारी, हाशाबिया, केमुएलाचो पूत लेवितांचो फुडारी, जाडोक आरोनितांचो फुडारी, एलिहू दाविदाचो भाव, जुडाचो फुडारी, मिकाएलाचो पूत ओमरी, इसाकारांचो फुडारी, इश्माया ओबादियाचो पूत, जेबुलुनाचो फुडारी, आज्रिएलाचो पूत जेरिमोत, नाफ्ताली कुलाचो फुडारी, आजारियाचो पूत होशेया, एफ्रायम कुलाचो फुडारी, जोएल पेदायाजाचो पूत मनासेच्या अर्द्या कुलाचो फुडारी, झेकारियाचो पूत जिलियादांत आसलोल्या मनासेच्या अर्द्या कुलाचो फुडारी, अब्नेराचो पूत जासिएल बेंजामिनाच्या कुलाचो फुडारी, जेरोमाचो
जेरोहामाचो पूत आजारेल दान कुलाचो फुडारी. हे जावन आसले इस्रायल कुलांचे फुडारी. अपूर्ण लोकघोंटी. मोळबायल्यान नोखेत्रां इतलें तांचें कुटुंब कोत्तलोय म्हूण सर्वेस्परान इस्रायलकारांक बासायलोलें. म्हणटच दाविदान 20 वर्सां आनी सकयल आसात तांकां मेजूंक नात. जेरुयाचो पूत जोआबान लोकघोंती सुरू केल्ली, पूण ती पूर्ण करूंक तो पावलो ना, कित्याक लोकघोंतीक लागून सर्वेस्पराचो राग इस्रायलाचेर पडलो. म्हणटच ही लोकसंख्या दाविदाच्या इतिहास ग्रंथाचेर पडली ना. आजमावेत. आदियालाचो पूत राजाच्या खाणा जेवणाच्या घराचो कारभारी आसलो. उजियाचो पूत जोनाथन दुसऱ्या प्रांतांनी, शारांनी, खेड्या गांवांनी, गोपुरांनी आसलेल्या खाणा जेवणाच्या घरांचो कारभार पळयतालो. केलुबाचो पूत एजरी शेतां कामायस कोत्तल्यांचो कारभार पळयतालो. रामा शारांतलो शिमेय दाकांच्या मोळ्यांचो कारभार पळयतालो. शेफामचो जाबदी सोरो दवरपाच्या कोट्यांचो कारभार पळयतालो. जेदेराचो बाल हानान शेफेला आसलेल्या जैतुनाच्या आनी रुंबडीच्या झाडांचो कारभारी आसलो. जोआश तेल दवरपाच्या कोट्टींचो कारभारी आसलो. शारोनचो शित्राय शारोनाच्या मोळांनी चोरवाक आसलेल्या गोरवांचो कारभार पळयतालो. आदलायाचो पूत शाफात फालक्यांनी आसलेल्या गोरवांचो कारभार पळयतालो. ओबिलेक इश्माएलितकार उंटांचें कारभार पळयतालो. मेरानोतांचो जेहदिया गाडवांचो कारभार पळयतालो. हागेरितांचो जाजीज मेंढऱ्यांचे हिंडांचो कारभार पळयतालो. हे सगळे दावीद पातशायाचे दौलतीची काळजी घेताले. राजाचे खासगी बूत दिवपी. दाविदाचो तीव जोनाथन बूत दिनार आसलो. तो एक जाणार आनी बरोवपी आसलो. हाकमोनियाचो पूत जेहिएल राजाच्या पुतांची काळजी घेतालो. अहितोफेल राजाचो बूत दिनार आसलो. अहितोफेला उपरांत बेनायाचो पूत जेहोयादा आनी अबियातार राजाचे बूत दिवपी जाले. देवाचें उतर हें